आमची परमीट आसा पळय वी आर गिवन थ्रू RTA हो पॅनले एका दिला टॅक्सीवाले आतां तांकां त्या कावंटराचेर थ्रू गव्हर्मेंट दिल्लो आसता बरोबर इट इज गिवन बाय द RTA पॅनले तांकां दोन चार्ज करता फॉर ट्रीप म्हणजे हांकां आयदर डू द ट्रीप आर डोंट डू द ट्रीप दे हॅव टू पे फॉर मिनिमम गॅरंटी चार्जीस आतां आमचो कावंटर जर 70 भुरग्यांक ट्रीप मारता आसा जाल्यार दे पेईंग फॉर 200 ट्रीप एवरी डे बरोबर सो दे आर बींग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देयर पॉकेट विदाउट डुईंग अ बिजनेस सो ते पळय बिंग RTA ताका परमीट दिता सरकारचो कावंटर जाल्यार ह्या लोकांक कावंटर जो धंदो ते ट्रीप मारता ते तुका दिताले ते तुका पेट्रोल फारीक करतले आतां अशें जालां की विदाउट डुईंग अ बिजनस स्टील दे टू पे द टोल चार्जीस सो ते पयशांचे भरतना घालचे पडटा एवरी मंथ टोल स्टार्ट केला टोल तो टोल म्हटल्यार पार्किंग म्हणजे जे तो भुरगो म्हणटा पळय टोल म्हणटा पळय किंवा पार्किंग जे 213 म्हणटा 213 एअरपोर्ट टोल सर तुमचे कितले बाकी आहे तुम्ही म्हणजे 2400 ट्रिपी आमकां करपाक न्ही कंपल्सरी मार ना मारना आमकां 2400 ट्रिपीचे पैसे भरचे पडटा बरोबर आनी आमी डिमांड केला की इतले ट्रिपी आमी मारता तितले आमी पे करतले तें जावंक जाय एक्चुअली RTA गव्हर्मेंट गोवा आमचे जर सर म्हयन्यान जर 2000 ट्रिपी जाले न्हू जाल्यार तेणी एक क्लॉज घातला की 2500 तुमकां 2400 ट्रिपी जावपूच जाय तुमचे पूण आतां कितें जाता 2400 ट्रिपी जायना आमचे कडेन न्हू 500 ट्रिपीचे आमकां 400 ट्रिपीचे पयशे भरचे पडटा मिटींग जाले वारंवार खंय तरी आयकपाक येता की टॅक्सी कावंटर बंद जाता खंय तरी लोकलांक हॅरेस जाता लोकलान तो टॅक्सी कारान थंय मांडले हाचेर एक कितें सांगूंक शकता तुमी ॲक्च्युली आमी आतांच मिटींग केली RTA आनी सगळे अधिकारी आनी आमचो आमदारूय आसलेलो हांवें जो थोडो आमी भुरग्यांचे सगळे प्रश्न मांडले ॲक्च्युली हो आमचो कावंटर एक्चुअली आसा पळय एक्चुअली वॉज गिवन बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी RTA म्हळ्यार रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ पेडणे हांच्यानी एक्चुअली परमिटां दिल्या भुरग्यांक ह्या थंय टॅक्सी कावंटर दिवपाक आनी थंय पोट भरपाक आनी हेचें नांव दिलां ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर प्रिपेड टॅक्सी कावंटर हो कित्याक दिल्या तर ह्या एअरपोर्टाचेर जे आमचे लँड भुरगे आसा जे आमचे स्थानीक बेरोजगार आसा तांच्या खातीर फटक वेवस्था जावची पूण एक्चुअली सरकारान एक्चुअली तांकां तो कावंटराचेर तो RTA दिला पण GMR कंपनी ती ऑपरेट करता पळय ते हे मान्य करपाक तयार ना पूण अशा तरेचे वारंवार ह्या भुरग्यांक त्रास जायत आसा आमी पळयलां हे डेली जे करता पळय हेका म्हाका तर दिसता की हांगासरलो आमचो आमदार जो आसा पळय ताणें जर ते वेवस्थीत फॉलोअप केलें जो प्लॅनिंग केलो न्हू आनी ठामपणे सरकार ही भुमिका जर मांडली जाल्यार म्हाका नक्की खात्री आसा हे विशय सुटोवंक शकता हातून कांयच अडचण ना कित्याक इट इज ऑलरेडी क्लियर गॅजेटूय येयलेलें आसा हेचें आनी सरकारान हे ऑथॉरिटी जी आसा RTA पेडणे हाका ऑथॉरिटी दिल्ली आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक परमिटां दिल्या कित्याक दिल्या थंय धंदो करपाक पूण आयज ते भुरगे तळमळटा कित्याक की तांकां हे सगळे बेनिफीट दिवन सुद्दां तांकां जो न्याय आसा पळय न्याय द डिफरन्स ऑफ डुईंग अ बिजनस विथ द प्रायवेट प्रोफेशनल लोक आनी आमचे पीडित लोक हातून कांयच ना हे लोक सुद्दां पळय एक्चुअली हो कावंटर एक्चुअली थ्रू RTA आसा हे लोकल सगळे पीडित लोक हे कोण धंदेकार व्हडले न्हू हे स्वता गाडी करून स्वता पोट भरपी लोक हे पूण हांकां जर कितें केलां आतां हांकां जो गव्हर्मेंटाचो टॅक्स आसता पळय एअरपोर्टाचो पळय तो जर इक्वल दवरला कंपेर टू प्रायवेट बिजनेसमॅन आनी हे लोकल बाबडे पोट भरपी लोक तांकां सेम टॅक्स दवरला प्लस तांचो क्लास कितें आसा दे हॅज टू पे मिनिमम गॅरंटी ऑफ ट्रीप एवरी मंथ आनी हेंचो जर 50 ट्रिपी जायना जाल्यार हेंकां सुद्दां बोल्सांतले पयशे तांकां टॅक्स भरचो पडटा सो हाचेरूय खंय तरी हांकां न्याय मेळोंक जाय आमी ह्या भुरग्यांक सगळे जे कितें गांवणे आसले पळय ते इन डिटेल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मांडल्या ताणें म्हाका कितें सांगलां आतां की ही इज गोइंग टू पुट दीस ऑल टू द सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो हेचो खंय चेअरमॅन आसा आनी तो हे सगळें करून ते उलोवन CM कडेन उलोवन मागीर ते मिनिस्टर ऑफ सिव्हील एविएशन हांच्या कडेन प्रपोजल घालून हांकां खंय तरी न्याय मेळचो प्रयत्न करता पण म्हजें म्हणणें कितें आसा आरे जेन्ना हो कावंटर आमी हांकां सरकारान हांकां दिला आयज हांकां परमीट आमी दिल्या तेन्ना कावंटर डेली बंद कसो जाता हो पॉयंट आसा न्हू रे सारकें डेली कसो बंद जावंक शकता म्हणजे गव्हर्मेंट आमकां परमीट दिवपाचो फायदो कितें तर हय माझे म्हणणें इतलेंच आसा जेन्ना आमकां थंय धंदो करपाक RTA आमकां परमीट दिता आनी आमी त्या आदाराचेर आमची गाडी ते परमीट घेता आमी
आमकां लायसन्स मेळटा धंदो करता जाल्यार आमकां खंयच्या आदाराचेर GMR ते डिनाय करता हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आयज JMRय नासलो. पळय GMRचें म्हणणें कितें आसा पळय GMR हांवें फॉलोअप घेतलेलो तांचें म्हणणें कितें अशें आसा तें तुका सांगता आतां. ते कितें म्हणटा की आमी हो कावंटर घेतला चलोवपाक प्रायवेट सरकारा कडल्यान. आमचो जो कितें एग्रीमेंट सरकारा कडेन आसा तातूंत असो कसलोच क्लॉज ना कोणाक कावंटर फ्री दिवचो कोणाक कमी दिवचो वा कितें अशें कांयच थंय तुमकां ना. आमी ते म्हणटा प्युअर धंदेकार वी आर जस्ट प्रॉपर बिझनेसमॅन तो म्हणटा. आतां तुमचे कितें मागण्यो आसा तुमकां सरकारान दिला जाल्यार तो तुमी सरकार झगडा म्हणटा. आपूण कन्सर्न कोण म्हणटा मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन दिल्ली. सो तुमचे म्हणटा तुमी सरकारा कडेन म्हणा लेट गव्हर्मेंट ऑफ गोज टू मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन दिल्ली अँड दे वील टेल अस वॉट टू डू. ते आमी आयकता म्हणटा ते हो तेंचो हें आहा. एकंदर जाता कितें सगळें ओवरऑल तेंच्या हेतून सगळ्या हेतून हे बाबडे भुरगे आमचे आसा पळय हे आयज रस्त्यार तळमळटा. आयज पळय रातीन कावंटर बंद केलो हेंचे कडेन आयज कांय साधन ना. बरें तेंचें म्हणणें कितें आसा धंदो कितें मेळटा आयज तेंची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा थंय जे व्हडले धंदेकार आहात तांकां कावंटर ते फुडें दिल्ले आसा हेंकां खंय ते खाचीन दवरलें आसा कावंटर घालून. सो हेंची परिस्थिती अशी आसा बाबडा की थंय तळमळटा उपाशी ना जेवण ना पोटाक कितें उदक ना कांय ना आशेन थंय आसता. धंदो म्हणजे गॅरंटी ना वयल्यान टॉप ऑफ दॅट एंड ऑफ द मंथ समजा ते मिनिमम गॅरंटीचो धंदो जावंक ना जाल्यार हेंकां पर्सनल पयशे भायर काडूंक जाय टॅक्स भरपाक. आतां ते पयशे कोण दिता व्हडलो प्रश्न येता भुरग्यां कडेन सारकें मरे. सो म्हाजी विनंती कितें आसली एक्चुली आमी एक्चुअली प्रश्न कितें मांडलेलो पयलीं ह्या भुरग्यांक जर सरकार आमी दिता तेन्ना ताका खंय तरी न्याय जावंक जाय. हे जे गोश्टी जे थोडेशे तेंचे निकश जे आसा ते प्रायवेट टॅक्सीवाल्यांक कावंटरवाल्यांक हेंकां हातून जे डिफरंस आसूंकूच जाय नाल्यार फायदो कितें सांग पळय हेंकां जेन्ना परमिट आमी दिता आमचे RTI दिता पेडण्याची जाल्यार हेंकां तर कांय फरक ना टॅक्सानूय ना कावंटराच्या भाड्यानूय ना आनी तेतूनच कॉन्ट्रॅक्टरूय ना. वयल्यान हेंकां सांगता ते आयज पडटा आतांची 3rd टायम ह्या म्हयन्याची कावंटर आयज बंद मागीर धांवता आपल्या वाडे ते. सो हे खंय तरी जावचें न्हू. तुळशीदास बाब तुमकां दिसता अशें की खंय तरी जे फॉलोअप जावंक जे सारके MLA कडल्यान आसतानी ते सारके जायना अशें 100% हा म्हाका सर 100% पळय जेका समजा बाबा आतां कितें 2 वर्सां एअरपोर्ट 2 वर्सां जाली मरे तिसरें वर्स चालू आहा 2 वर्सां बेश्टें फॉलोअप जायना रे अशें जावं शकता. आयज सरकार आमचें आसा आमदार आमचो आसा केंद्र सरकार आमचें आसा हे सगळें आसतना आमी करूं शकना काम हे जायना कित्याक आमचो पॉझिटिव्ह एप्रोच ना आमचे कडेन पद्दत ना म्हणून आमी जाता अशें न्हू. तुवें सारकें म्हटलें आमदार तुमी सारको जर क्लियर जर तेचो स्टँड घेता आनी सारको फॉलोअप घेता जाल्यार हें घडपाक कांय कितें लागतलें कित्याक हें सगळें लिगल मागता हातूंत इल्लिगल कांय मागिना. हे सगळें न्याय मागता हे आमकां धंदो मागिना हे फक्त पोट मागता थंय. हे भुरगे जे आसा पळय तेणी गाडयो घेतल्या फक्त पोट भरपाक कार पर 1 पर्सन बरोबर मरे आमची एकूच गाडी 10 गाडयो घेवंक मेळना. कायद्या प्रमाणे ब्लू कॅब म्हणटा पळय एका म्हणजे एकूच गाडी आनी असो रूल आसा ती गाडी मेळटा पळय तो आनी बेरोजगार न्हू ताका धंदो दिता सरकार बरोबर अशें म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ब्लू कॅब हे एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आमच्या बेरोजगारांक खंय तरी पोट भरचें म्हणून हो तांकां रोजगार. तुळशीदास बाब लास्ट एक क्वेश्चन इतले दीस आतां लोक आमचे जे टॅक्सी भाव आसात पळय ते CM आमदार करीत आसता. आयज परत मिटींग जाली ते परत तशेंच खेळ आमकां फाटले जशे जाले तशें दिसता पण आतां फुडें तरी हे सॉल्व जातलें अशें तुमकां दिसता. आनी पळय आतां पळय सांगताय ह्या सगळ्या भुरग्याच्या सहकार्यान आतां आमकां आमदार एक्सपिरियन्स दिलाच ऑलरेडी आमदारान की तो सुद्दां हेचे सिरियस आयज आसा. सो सिरियस जाल्लो आसा ताणें सांगला भुरग्यांक बरोबर मरे की आपण सिरियस आसा ह्या विशयाचेर आनी ताणें आमकां आतां उतर दिला की आपण मुख्यमंत्र्या विशयार उलोवन हेचो फॉलोअप घेवन ह्या भुरग्यांक न्याय दितलोच हे ताणें आयज सांगला. सो आमी कितें अपेक्षा करता की देवान खरी अशें दिवचें आनी ताणें उतर जें सांगलां तें ताणें खरें करून दाखोवचें इतलीच आमच्या सगळ्यांची मागणी. जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार तुमी हेंच्या वांगडा आसतले पळय हातून कांय दुबाव छाणना पळय आमी हांव पेडणेकार आमी हांगा धंदेकार धंदो करून येवंक ना. आमी कशें आहा खंय तरी आमच्या भुरग्यां लागून आमी सदांच फुडें आसता हितून म्हाजी काय टॅक्सी ना हांव वेवसायिकय न्हू पण आमचें म्हणणें कितें आसा जेन्ना आमच्या भागार प्रोजेक्ट येयलो आमचो लोक तो धंदो करपी आसा आनी ते तळमळटा तेन्ना गाडी आपल्या पयशांची घेतल्या ती सरकारान ताका दिवना तेंच्यांनी घेतल्या कश्ट ते करतले आयज भाडी ते मारतले आयज ते तळमळ्यार वतात ते. सो 100% आमी पळय आमचो एकूच ध्येय कितें आमच्या पेडणेकार भावाक खंय तरी न्याय मेळचो हो आमचो एकूच उद्देश आसा. हांगा राजकारण ना
हांगा गडबाजी ना आनी हांगा कसलो विशय ना. हे सगळे भुरगे जे आसा पळय हे सगळे पेडणेकर म्हूण हांगा जावले. हातून पक्ष हितून तासले कांयच ना. आमची एकूच मागणी कोणेंय करूं आनी आमी आमदाराक तेच सांगले, आमदारांक ते सांगले बी आतां आमदारांक की आपण हेचेर व्यवस्था सारकें हें करून फॉलोअप घेवन हें काम बेगीच्या बेगीन करतलो आनी आमकां आतां दिसता खात्री दिसता की आमचें काम जातलें अशें. ओके. बरोबर मरे? सांगलो की आमकां जेन्ना स्टँड परमिटाक स्टँड म्हणून दिता न्हू त्या वखदार स्टँड म्हणून बरयल्लो आहा. आनी हे ज्या वखदार 2023 जेन्ना आमी स्ट्रायक करतले तेन्ना तुमी आसले आसतले की त्या टायमार ह्यो भाई बी आसले सर सगळे आसले त्या वखदार थंयसर ते RTO बी वयर वचोन एअरपोर्टार वचोन स्टँड मेजलो बी आनी तेच्या उपरांत मदींच तेंच्यांनी स्टॉप केले. कित्याक केलें खबर ना. तेच्या उपरांत प्रोसेस स्टॉप केलो आनी आतां आमी स्टार्टींग पासून झिरोच्यान स्टार्ट केला. सांगपाचो उद्देश कितें आहा की हांगासर जर हे सगळें पयलीं पासून जाल्लेलें जाल्यार मदींच परत गॅप कित्याक पडली. स्टार्टींग पासून भाई आमचे बरोबरूच आहा. CM बरोबर स्ट्रायक करता तेच्या बरोबर उलोवपाक सगळ्याक बरोबर आसा. जाल्यार आयज मेरेन तो स्टँड म्हणून बरोवन दिले जाल्यार तेजे गॅप कित्याक पडली. दुसरी गजाल GMR कितें म्हणटा आमकां की आमी हेतून आमकां लागलेले ना गव्हर्मेंटा कडेन गेल्लेले आहा. जर गव्हर्मेंट जो आसा तो गव्हर्मेंट जर GMRाक 200-250 कोटी माफ करूं शकता जाल्यार आमच्या सारक्या लोकां खातीर तो एमेंडमेंट चेंज करूं शकना. एसेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता. आमच्या खातीर कित्याक जायना. म्हणजे गव्हर्मेंट आमची त्रास करूंक सोदता, आमच्या भुरग्यांक हें करूंक सोदता. सरकारान आनी CMान हेचेर विचार करपाची गरज आहा. ह्या लोकांचो विचार करपाची गरज आसा की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यांतली वोट बँक नाका, 01 आसूं नाल्यार 02 आसूं कॉन्स्टिट्युशन्सी नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचें. हांव अप्रचार करिना, हांवूय हेचोच BJPकच काम करता. पूण जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी जे वखदार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका न्यूज घेवन हय तुमकां आफोवन की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात. आनी आमकां अशें डेली बेरोजगार दवरले न्हू तेचेर विचार करात की तुमी 4 दीस वचोन थंयसर 1000 रुपया वोट करतले किंवा तेंचे 2 भाशणांक वोट करतले काय तेंचे फकत थंयसर जे प्रोग्राम आसता न्हू हय मिटींग थंय मिटींग आमी कितें जमेन आसा काय CM जमेन आसा हें कळना म्हाका. CMान जर इतकें आहा जाल्यार CM फकत फोन मारता आनी 4 दिसाचेर घालता. आयची एक गजाल 4 दीस फुडें धुकलता तो परत तें आमी कितलेच त्रास काडपाचे. हांगा येयलो भाशणां ठोकली आनी गेलो म्हणून जायना. CM आसूं MLA आसूं नाल्यार आमचो कोणय प्रतिनिधी आसूं म्हाका पडलेलें ना. माका आयज त्रास जाता जेणे कोणी आहा तो त्रास सॉल्व करपाचो. कित्याक करूंक ना तुमी आयज मेरेन कित्याक करूंक ना. आमच्या बरोबर फकत येतात फोटो मारतात वयतात. हय करूं नाका ही फालतूगिरी. आमकां उमेद ना 1% टॉलरेट करपाची. आमी इलेक्शनाक तुमकां शुअर शॉट सांगता हे फावटी तुमी जर आमचो असो त्रास कर आनी फकत 4 दीस आमची बरें अशें फंक्शनींग बंद दवर. तूं फकत बंद दवर. आमी लॉ एंड कंट्रोल कांय हातीन घेवचें ना. आतांच सांगता तुज्या इलेक्शनाक तुका कशें कितें जाय न्हू तें दाखयता. इलेक्शनाक दाखयता 200% तुका इलेक्शनाक कितें आहा तें दाखयता आनी तुमकां मरे सारकें जमेन दाखयता. कोणें हाड कॅन्डिडेट तूं कोणें हाडून दवर हय त्या वखदार जमेन आसलो तूं काय विचारतलो. शुअर सांगता कोणें कॅन्डिडेट आस सारकी दाखयता तुमकां. त्या त्रासाक लागून येयला सविस्तर सगळो विशय आमचो तुळशीदास भाई हांव खूब पयलीं पासून वळखता. तेणी सगळो सविस्तर विशय मांडलो जो गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आबय तसो मांडलो. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक 2च गोश्टीचेर एक उलो मारता किंवा ताका याद करून दिता. हरशीं आमी भारतीय जनता पक्षाक काम करतना मुख्यमंत्री जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाल्लो तेन्ना मुळगांव आमी बरोबर च्या पिवपी. पयलेच फावट जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जेन्ना दिल्ली गेल्लो त्या हेका हांव तेचेर वचना हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक 2च उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुमी BJPच्या आधारस्तंभाचें नांव दिल्यात, मनोहर भाईचें नांव दिल्यात, तें नांव तुमी घाणात घालूंक नाका. तेचें नांव तुमी पिड्ड्यार करूंक नाका. आयज तेचें नांव प्रत्येकाच्या काळजार आसा. आयज तेचें नांव तुमी ज्या एअरपोर्टाक दिल्यात आयज स्थिती त्या एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांची काय येयलेली आहा ती सबंद गोंयभर बघता. सो आमच्या बरोबर तेचेंय नांव पिड्ड्यार जाता. ते मात खंय तरी तुमी पिड्ड्यार नांव करपाचें करूं नाका कारण तो आयज नसतना सुद्धा प्रत्येकाच्या काळजांत तेचें नांव सगळ्यांचें आसा, तेचें चित्र आसा. इतलेंच मुख्यमंत्र्याक सांगता. दुसरी मुख्यमंत्र्याक आनी एक विनंती करता की तूं 40,000 50,000 गोंयकारांक जॉब दिता म्हणटा. काल तूं तालिगांवान वचोन 10,000 आनी 20,000 जॉब दिले म्हणटा. हांव तुज्या कडेन हात जोडून एकच विनंती करता आमच्या कडेन 168च भुरग्यांची परमीट आहात. तूं आमचो टॅक्सीचो जो स्टँड आसा पळय तो नोटिफाय कर. आयज तुज्या कडेन आमदारा कडेन प्रवीण आल्लेकारा कडेन सांगता हांव तोय आमदार आमी तुज्या दारा कडेन सदांच वयता. तुज्या कडेन भुरगे प्रत्येक एप्लिकेशन घेवन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात. सारकें प्रत्येक भुरगो आपल्या कडेन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात. आयज आमकां 168ची जी परमीट आहात पळय ते 168 परमिटांक तूं स्टँड नोटिफाय कर. एक प्रकारचो तो आमचो जॉब. तुज्या कडेन आमी जॉबाक आनी खंयचोच भुरगो येवचो ना. 168 फॅमिली आयज तुज्या उतराचेर तुज्या शब्दाचेर तुज्या पेनाचेर रावलेली आसात. आयज तूं जर जसो म्हाज्या भावान म्हटलो की एमेंडमेंट जर आमच्या GMRाक जर करपाक जर तुमी 250 350 कोटी आमकां ते कोटीचो कितलो शून्य आहा तें खबर आसचें ना. आमी 1000 आनी 500 रुपयाची भाडी मारणारे मनीस.
पण इतले कोटीक जर तुम्ही तुमचो डिसिजन तुम्ही सकयली फायल वयली फायल सकयल करू शकतात जाल्यार पेडणेकारांक लागून खऱ्याच एका एसीसून भायर रावात आणि तकलेसून जो घाम येता पळय त्या घामाची किंमत घेयात आणि खऱ्या अर्थान तुम्ही हो स्टँड नोटिफाय करा, खऱ्या मनांतल्यान करात. कित्याक आमदार मुख्यमंत्री जावं खंयचो ऑफिसर म्हणून न्हू तर आमच्या वांगडा आमच्या रस्त्यार रावन आमी जसो घाम गळयता पळय तसो रावन करात, तरच तुमकां हांव वालोर म्हणटा आनी तरच आमी तुमकां खरें मानतले. दोनूय म्हजो प्रश्न जो जॉबाचो आणि मनोहर भाई पर्रीकाराचें नांव तुम्ही घाण करपाक जे एअरपोर्टाक नांव दिल्यात पळय ते करूं नाकात. सगळ्याक आमचे जे टॅक्सीवाले आयज तुम्ही आमकां गाडये परमिटां दिल्यात, आमकां कॅब टॅक्सी आमकां खंयसरच भाडी मारपाक मेळना. आयज खऱ्या अर्थान थंयसर आमी आसपाक जाय आसले एअरपोर्टार. आयज J06 बाईक सगळे गाडये थंय चलतात, आमच्या चुलीचेर ते रांदतात, जेयतात ते आणि आमी भायर उपाशी आहात. हेचो पयलीं विचार करात. फक्त तेणी थंय म्हटलें पळय म्हाज्या भावान की येवन मिटिंगे घेतले, फोटो मारले आणि बरे हितून मारले म्हणून ना. आमकां तुमी सगळे सारके कोमो कोणाचोय आसूं आमकां उजवाडाशी मतलब. जे कितें आसा पळय तें डायरेक्शन ते ट्रान्सपोर्टान एक्चुअली दिवपाक जाय. रेट्स आसा कितें आसा दॅट इज ऑल सेड बाय द थ्रू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आमचे काय ना रोल आमचो रोल काय ना हे रोल सरकारान करूंक जाय सर. पण हरशी तेजी ते फाटल्या प्रोग्रामाक रिजर्वेशन घेवन काडलें the rates are be uniform for all taxi association. टॅक्सी असोसिएशन all cab aggregator. कॅब ॲग्रीगेटर. संजय बाब, कितें जालें तुमचे इश्यू वारंवार जो हे जाता कावंटर बंद जाता आणि आयज मिटींग घेतल्या स्थानीक आमदार तुमचो प्रवीण आर्लेकर, मागीर डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, RTO ऑफिसर सगळे आशिल्ले. कितें जालें एकंदर? आयज इश्यू असो आसलो की तुमकां खबर आहा की आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमची ब्लू कॅपाची मिटींग आसली तेतून जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा तांकांय थंय आपयल्ले आनी प्लस GMRाकूय आपयल्ले. जेन्ना ही GMRाक आयज जेन्ना मिटींग ही कळ्ळी तांकां तेन्ना तेंचो हांगा कोणूच मनीस येवंक ना फस्ट ऑफ ऑल कळ्ळें. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार कितें जालां की रातच्यान तेंच्यांनी जे आमचे ब्लू कॅपाचे जे फंक्शनींग आहा ते स्टॉप केल्ले आहा. तो आमी MLA सरा कडेन राती उलयले की आमचे जे परतून हे जे फंक्शनींग बंद करता हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. जो कितें आमचो इश्यू आहा तो खंय तरी रिजॉल्व जावपाक जाय. आमी सद्दां उठोवन हांगा रस्त्यार येवपाक किंवा MLAच्या घरा वचपाक किंवा आनी कितें आहा पळय हातूंत सद्दां आमकां खूब त्रास जाल्ल्या. हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता की हेतून बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचो आनी जे आमचे कितें इश्यू आहा ते बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करचे. ओके बरें. सर आयज मिटींग जाली, एकंदर वारंवार ह्यांचो तो इश्यू आसा तुमचे कडेन येतात ते परत एकंदर CMा कडेन तुमी वचून हे करतात मागीर परत सुरू जाता. आयज कितें डिसिजन जालें आनी हेचेर कितें करतले तुमी फुडें? आयज म्हजे पेडणेचे सगळे टॅक्सी भाव ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं ज्या ब्लू कॅपाक लागून तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्लो. ते स्ट्रायकाक हांव तेंच्या वांगडा रावल्लो खंबीरपणे आनी अजून पासून तेंच्या वांगडाच आसा. जे पळय आयज टॅक्सीवाले आयज तेंचे खंय तरी म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी मातशे फाटीं हे जाले कित्याक जे पळय सेक्युरिटी क्लियरन्स हे तेंच्यांनी हे करपाक मातसो टायम लागलो तेंकां. तेका लागून ते आयज सगळे प्रॉब्लम वाडत गेले. तेका लागून हांव तेंकां आयज CMा कडेन तेंकां बसयल्ले. CMानूय तेका ऑलरेडी गायडन्स दिल्ले आसा आनी त्या टायमार आमकां CMान बरो सपोर्ट दिल्लो ब्लू टॅक्सीवाल्यांक. आयज ना म्हटल्यार ब्लू टॅक्सी 170 काय कितें आयज टॅक्सी आहा सगळे आहा आमचे ते पेडणेचे भाव आसात आनी जे कोण लँड युजर आसात तशेंच आमचे पेडणेचे भाव कोण आपल्याक जायना ते तेंच्यांनी कशी तरी टॅक्सी काडल्या खंय लोन हे काडून. आयज म्हाका दिसता हांकां आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो. तशेंच आमचे CMूय बी हांकां खंयच कमी पडोंक दिना. जे आयज हांगासर तेणी मिटींग दवरलेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तशेंच आमच्या RTOचे हे आसले ऑफिसर्स तशेंच मामलेदार आसलो सगळे मेळोन आयज हांगासर मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसले पळय ते नोटेड जाल्ले आसा आनी तेंकां एज फास्ट ते म्हाजो रिक्वेस्ट आहा जे GMR आयज ते हांगासर मिटिंगेक एटेंड जावंक ना तेंच्यांनी खंय तरी हेंची भर घेवची लक्ष दिवचें. कित्याक आयज सगळे नोटिफिकेशन जे पळय हे करपाचो तो प्रोसेस आयज चालू जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आयज ती सगळे नोट करून आयज डेप्युटी कलेक्टर GMराक ते सगळे धाडटले
आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मागीर ते तांकां घेवन बसून ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे जाता इतले फास्टली हे आमचे हे आसा जे आमचो डायनॅमीक CM म्हाका दिसता हो खंय तरी हेचेर हें काडटलो आनी रायट निर्णयाचेर येतलो आनी म्हाका दिसता तुमी जे CM म्हणटा भिवपाची गरज ना ताका लागून हांव तुमकांय सांगूंक सोदता तुमी खंय भिवपाची गरज ना आमचो सपोर्ट तसोच CMाचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले म्हटल्यार की आतां आयज कितें तरी जायना जाल्यार आमी चावी दिता टॅक्सीची अशें म्हटलें जर आमकां आतां मोपा स्टँडूय ना सो गव्हर्मेंटान मोपा स्टँड म्हणून आमकां मनोर इंटरनॅशनल स्टँड अशें आमच्या परमिटाचेर बरोवन दिला की आयज पर्यंत थंय प्रूव जायना आनी आमकां मेळना आयज आमकां कशें जाला कावंटर बंद जाल्ल्या कारणान आमकां पार्कींग ना गाडी आनी आमी आतां गाडी खंय घरा कडेन दवरपाची तर गव्हर्मेंटाक जाग येवची म्हणून आमी थरयल्लें आयज की आयज आमचें जर कांयच कांय जायना जाल्यार आमी गाडी हँडओवर करतले कोणाक ADTक जेणे रिजनल ऑथॉरिटीन आमकां परमिटां दिल्या ताका कितें हें आमचें सगळ्यांचें थरलेलें कितें पण आयज मिनिट्स जाले त्या मिनिट्सान जितले आमचे पॉयंट घातल्या पळय ते पॉयंट मान्य केल्या कमिटीन जी आतां बसले ते सगळे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट तुजो हे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार MLA कितें सगळे आनी तेंच्यांनी सांगलां की जे तुमचे पॉयंट आसा ते आमी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक धाडटले कितें ज्यो आसा आनी थंयच्यान तुमचे फुडें फॉलोअप जातलें ओके आतां तुमचें डिसिजन कितें आतां ते चावी डिसिजन आमी अजून करूंक ना कितें करपाचें ते उलय कित्याक आमचो कावंटर अजून चालू जावंक ना बरोबर मेन इशू आमचो कावंटर चालू जावपाक जाय आनी तो कावंटर परत बंद जावपाक जायना टील हे सगळे नोटिफायड जायचे आमचो मेन डिमांड आसा कितें नोटिफाय कावंटर आनी नोटिफाय स्टँड हें गव्हर्मेंटान आमकां करून दिवपाचें ते परमिटां आमकां ब्लूची तेणी दिल्या एज अ लोकल एज अ लँड लुजर एज अ मोबा इफेक्ट ह्या हेजेर दिल्या जाल्यार गव्हर्मेंटान बाकीचें सगळें आमकां करून दिवपाचें आतां जवळ जवळ 2.5-3 वर्सां जाली आमची ही मागणी अजून आमकां पिकअप पॉयंट मेळना अजून बे मेळना अजून स्टँड मेळना कितें आयज ह्या मिटिंगेन आमी सगळे उलयल्ले आसा ते मिनिट्स आतां गव्हर्मेंटाक वयतले आनी गव्हर्मेंटान बेगीन बेगीन लक्ष घालून आमकां क्लियर करचें ही आमची CMा कडेन कळकळीची विनंती